वास्को मेस्तावाडो ते भुटेभाट बायणा रस्त्यार एकल्याक बिबटो दिसलो म्हूण बोवाळ. मडगांवच्या रावंड फॉरेस्टरान थंय वचून पळोवणी केली. बिबटो भोंवन गेला आसुये म्हूण तो सांगता. लोक झाडां मारतात, रस्त्यार कोयर उडयतात आनी कुत्र्याक लागून खंय बिबटे शारांनी पावल्यात. बिबटे लोकांक कांयच करिनात, भिवचे न्ही म्हूण आरएफओ सांगता. फोनार उलयतना एक आवाज सो येयलो, कळना तो आवाज कसलो येयलो तो. हांव कुत्रे भोंकपा लागले म्हणून हांव पळोवपाक गेल्लो टॉर्च घेवन. म्हळ्यार कोण नासली जागी बी. म्हळ्यार आवाज येयलो तेन्ना पळोवपा लागलो तेन्ना थंय लेपर्ड आसलो एक रस्त्यार कनेक्टेड टू मेस्तावाड्यार टू बुटेभाट रोडार. आनी तेन्ना परत दोनदा आवाज केलो तेन्ना हांवें ताका सारको पळयलो रस्त्यार आसलो तेन्ना. आनी कुत्रे सगळे भोगनाका तो दुसऱ्या सायडीन शेतान देंवलो. सो जो लेन आसा मेस्तावाडा टू बायणा कनेक्टिंग जो लेन आसा सायडीक भरपूर बुशीस वाडलेली आसा. सकाळचे लोक वॉकिंग करतात तशें सांजचे लोक वॉकिंगेक वतात. सो मागता लोकां कडेन की तांणी काळजी घेवची. आनी हांगा तुमी सांगल्या प्रमाणे आमी हांगा येयले सायड लोकेट केली. पळय जाल्यार अशें दिसता की इवन गेल्या अशें सगळे खूब जाण पळयला म्हणटा. पूण लेपडाची एक अशें आसा की लेपड एका जाग्यार रावना. तो ह्या सिटी एरियेन येवपाक कारण हे आमची तुमची घाण ही गार्बेज आसता ती तुमी चड करून सगळ्या लोकां कडेन सांगपा जाय की तुमी ती काडपा निवळ दवरपा जाय. ते गार्बेजीक लागून तो सुणे थंय येता, कुत्रे येता. कुत्रे येयल्या उपरांत ते तेज्या वाचून कुत्र्यांक हें करपाक लेपड येता. आनी तो कोणाचेर असो अटॅक बी करिना. पूण लोकांनी असो समजपा जायना की तो भयभीत जावपा जायना. लेपड हांगा चलो थंय चलो सगळ्या वयतात. तशी भिवपाची कांय गरज ना. दिसता ते सगळे हेंच्यांनी हांगा लोकल कोणी पळयला तेंच्यांनी सांगलें ते हिसपान आमकांय बीन दिसता तसो येवंक शकता मे बी. हांव शुअर म्हूण सांगना की आमी पळोवंक ना न्हू. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टडी करतले की हांगा आनीक लेपर्ड आसा खंयच्या एरियान कितें करतले. हेच्या पयलीं झाडां आसा ती झाडां तुमची कमी जाय गेल्या. झाडां की फॉरेस्ट सारकी फॉरेस्ट झाडां म्हणजे आमचे प्रायवेट आसता न्हू एरिया. ते जास्त करून लोकांक हांव विनंती करता की झाडां जितकी आहा तितकी वाडोवन दवरा. ही लेपर्ड हांगा ट्रेस जाल्लो आसा. काल म्हज्या एका फ्रेंडान हांगा लेपर्ड पळयल्लो, स्वता तेच्या दोळ्यान पळयल्लो. ती जेन्ना तेणी पळयले उपरांत हांगा लोकलांनी सांगलें की तेंच्या भाटान सुद्दां भोंवता म्हणून आनी तेंचे पंजे थंय दिसून येयलेले आसा. आनी आतां सुद्दां ते फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तेंच्यान सुद्दां पळयलेले ते पंजे ते मार्क आसा. खंयचो तरी हांगा खंयचो तरी किंवा म्हाका बोगमालो किंवा आनी खंयचो तरी हांगा लेपर्ड येयला आसतलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.